कोता पोदेराची रातची फोनान भासपाची सकाळी उठोन विकूंक वचपाची पांव घेवन खोटी चेडवां बायलांची नायटी घालून येतात कितें रे बाबा ब्युटी ती ताची तांकां पळोवन पळोवन दीस उणी जाता म्हज्या दोळ्याची पूण कितें जावं सगळ्या परस ब्युटिफूल नायटी ते आंटीची एक दीस आंटीक पळयना जाल्यार जिंट म्हाका माता मुलुकेची नायटी घालून येतात कितें रे बाबा ब्युटी ती ताची तांकां पळोवन पळोवन दीस उणी जाता म्हज्या दोळ्याची पूण कितें जावं सगळ्या परस ब्युटिफूल नायटी ते आंटीची एक दीस आंटीक पळयना जाल्यार जिंट म्हाका माता मुलुकेची पोदेराची सर्वीस एकदम बोरी पीठ कालोवन उणें फोंडान दवरी पांव भाजतना दोळ्यार येता त्यो नारी एक पावट दोन कामां पडटात बारी चिंतून ते आंटीचें काळीज म्हजें जाता पाका पाका आयजूच तिणें वॉट्सॅपार फोटो धाडला हो म्हाका न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडोना जेवणूय दिसता नाका मोग तिचो काळजान रिगला हें काळीज भेटयला तिका चिंतून त्या पोदेराचे काळीज म्हजें जाता पाका पाका आयजूच ताणें वॉट्सॅपार फोटो धाडला वो म्हाका न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडोना जेवणूय दिसता नाका मोग ताचो काळजान रिगला हें काळीज भेटयला ताका कितें रे बाबा संवसार आतांचो चेड्याक मोग जातालो चेडवाचो आतां चेडवां बायलो मोग कोताय कोणायचो कितें जावं मोग म्हाका तेच आंटीचो ब्युटिफूल आंटीक आसा दोगां भुरगीं वयती काजारी कवतीचो मेला कोणूच ना तिका सोयरी आनी दायरी भुरग्या सांगाताक जिवीत आंटीच्या मारल्या हांवें एंट्री काजार जावन चिंतलां हांवें उगडूंक स्वताची बेकरी देवान म्हाका दिल्यान दोगां भुरगीं वय हांव काजारी घोव म्हजो मेला कोणूच ना म्हाका सोयरी आनी दायरी भुरग्या सांगाता जिविताची मजा घेतल्या जबाबदारी काजार जावन चिंतला ताणें उगडूंक स्वताची बेकेरी काजार जावन आमी दोगांय उगडटली स्वताची बेकरी